हांवें खूब कोश्ट केले आनी देवा वांगडा म्हजे चालीन सुरवातेक हांव जायतींच निराशीत जाल्लीं जें म्हाका आतां गमन आयलां म्हाका करूंक नाका आसलें. म्हणटोच केन्नाय बऱ्याक पडटा दुसऱ्याच चुकींनी शिकोवन घेवच्याक. म्हणटोच आयज राती म्हाका तुजे कडेन देवा सवें आमच्या लागसीरपणा बद्दल उलोवंक जाय कित्याक सोत मानूं मानी नाका. जितली तुजी सोयरीगत देवा सवें लागशिल्ली जाता तितली खोल तुजी स्वताची सोयरीगत देवा सवें जाता आनी स्वताची म्हणजे तुजे आनी देवा मोदें आसा. जितली खोलाय तुजी स्वताची इश्टागत देवा सवें आसता तितलो आनिकूय देंवचार भियोता. तर हांव परत म्हणटा जितली खोलायेन तितली लागशिली जितली ओदीक स्वताची चड खोरी चड स्वताची तुजी सोयरीगत देवा सवें आसता तितलो आनिकूय देंवचार तुका भियेता. हांव खरेंच नकलो देंवचाराचेर कसलोच परिणाम जाता म्हूण. आमी एका जोमाचे वांगडी आनी तोजवीत कोत्तात सगळे कायदे आनी नेम पाळूंक आनी कसलोच खरो काळजाचो बंद ना आनी देवा सवें आमी डोंगी कशी आसात. आनी तूं जाणा म्हाका उगडास आसा जेन्ना हांव खूब काळ फाटीं जेन्ना हांव चिंतालीं म्हाका दिसना देवाक सांगचें म्हूण कित्याक म्हाका खरेंच नाका त्या विशीं उलोवंक आनी कितलें मूर्ख आसली ती तो आदींच सगळें जाणो आसलो आनी ताका फकत जाय आसलें हांवें उक्तेपणी त्या विशीं ताचे कडेन उलोवंक. आनी हांव सोत मानता की 2 चाव्यो लागसीरपणाच्या देवा सवें आनी केन्ना हांव जाणो तूं जाणो देवा सवें लागसीरपणाची खबर काडटोच कांय जण फाटीं सोत्तात ताचे विशीं. देवाक जाय तुजे सवें लागशिली लागशारपणाची स्वताची मोगाची सुटसुडीत शक्तिवंत सोयरीगत आसलेली ताका जाय तुजो इश्ट जावंक. क्रिस्तांवपण दर सुमानाक फकत इगोर्जे वचपाची खबर न्हय. आमी ताच्या वेल्यान चलोंक जाय. तूं एक क्रिस्तांव हांव इगोर्जे वेता हाची म्हाका सजमनी मेलो ना. तूं जेजूच्या मोगान आसा तूं आज्ञा पाळताय आनी तूं इगोर्जे कित्या पासत वेताय तूं थंय वेताय तुजेर आशिर्वाद घेवंक म्हाका आशिर्वाद जाय तो आशिर्वाद जावंक वेताय तूं वेताय दुसऱ्या लोकां थंय वांगडी जावंक संवसारान जिवंक आनी तुज्या सगळ्या काळजान देवाक नमस्कार करूंक. तूं जाणें म्हाका दिसना इगोर्जे संवसाराचे आंदूंक जाय तितलो परिमाण हाडटा म्हूण. थंय बाय कालोक आसा आनी आमकां दिवे जावंक जाय. आमी दिवे संवसाराचे पूण जायत्यांनी दिवे पेटोवंक विसरल्यात आनी तूं जाणय इश्टानो म्हणटोच खरेंच सगळ्यांनी हांव पासून हांव खरेंच आनिकूय जागृत जावंक आमकां गरज आसा. संवसारान कितें चलता त्या विशीं आनी आमच्या जिवितान कितें चलता त्या बद्दल आनी सजमोंक जाय की केन्ना तरी देवा मुखार उबी आसतली म्हूण आमच्या जिविताचो हिशोब दिवंक. आनी न्हय सोर्ग आनी इफेर्ना बद्दल हांव कुरपेन साल्वार केल्यान पूण म्हज्या देवा म्हाका नाका वेल इबाडूंक म्हाका देवाचो वेल इबाडूंक नाका आनी फलादीक न्हय तसलें मनीस जायलें नाका. म्हाका हांगा आसन फकत लुगार भरूंक नाका. म्हाका नाका म्हजो वेल देवा सांगाता मूर्ख वस्तू वयर वाडवीट करूंक. आमकां गरज वेल जालो मुखार वचोंक आज्ञा पाळूंक ह्या विशीं सोतान चलोंक जालो वेल जावस देवा थंय विस्वासान रावंक. आनी हांव सोत मानता 2 मुख्य चाव्यो लागशारपणाची सोयरीगत देवा सवें धरूंक तुमकां कितल्या जाणांक तें जाय. म्हाका दिसता त्यो 2 चाव्यो आसात सोत. खरेंच देवा सवें सोतान रावंक पाटी सरो नाका. कांय भाग तुज्या जिविताचे आसा ते तुकाच धरूंक तोजवीत करिनाका आनी त्या भागांनी तूं देवाक येवंक दिवचें ना. ओ ना तुका न्हय तें देवा सगलें जेजून म्हणलें बापा लागीं आसा तितलें म्हजें आनी सगलें म्हजे लागीं आसा तें बापाचें जावन आसा. तर तुजे लागीं भाग आसा जे तूं पाटी दवरता तुज्या भागांनी देवाक येवंक दिनाय तूं चिंताय हे सगळ्या भागांनी हें उदोर कोत्ता तुजा न्हय पूण तुजा न्हय तशें न्हय तुजा न्हय सगलें तो सगल्याकूच पयलो आसूंक जाय. तर सोत देवा सवें सोयरीगत मागणें आमी करता मागणें तें अशें न्हय चिंता तें जाता एक कर्तव्य आनी एक उपकार आनी मागणें फकत देवा थंय उलोवंक आसता. देवा थंय उलोवप जे परी तूं तुज्या इश्टा थंय उलोयताय तें एक दोंगी जावप न्हय. तुजा न्हय मागणान तुजो आवाज बदलूंक गरज ना. ओ चड पवित्र बापा
आनी हांवें लोकांक तशें कोत्ता तें आयकलां. जशी ती एका ताल्यान उलयतात आनी दुसऱ्या ताल्यान मागणें कोत्तात. आनी हांव खात्रीन सांगता देव चिंता आसतलो, आरे तूं सारको आसाय वो ना. देवा तें हांव जॉयस, परत हांव जॉयस. सोत आनी वेल. सर तुका देवा खोडे लागसारपण जाय, तुवें ताका वेल दिवचो पडटलो. आनी हांव एक आयज सांगता, तुवें ना तें करूंक जाल्यार तुजें जिवीतभर तूं आशेंतेलें एक वस्त जी तुका केदीच मेवची ना. आनी तुका कितें चुकतलें कित्याक सर देवाक तुज्या जिवितान पयलो स्थान ना जाल्यार आतां म्हजें आयकात, आमी केदींच पूर्ण खोशी जावची ना. तुवें अशेंच म्हटलें आयकलां, पूण तें सोत आमचे सगळे भितर एक बरोसो बुराक आसा, तातूंत देवा विना आनी कांयच ना. शिरविसेस कसलोच पाड तुका बसचो ना. एक इश्ट वो इश्टीन, एक न्हय घोव नो गोरकान, न्हय भुरगें न्हय इश्ट, शिरविसे कसलोच पाड, न्हय कसलेच दिताय ते दुडू, सारकें घर कांयच बसपाक ना. फकत देव. सगळें जें देव आमकां सांगता तें आमच्या बऱ्याक आसा. आतां हांव अजाप जाली म्हाका जमतोच की भावार्थी म्हूण आमकां शक्ती आसा म्हूण. हांव जायतीं वर्सां इगोर्जे गेली पूण नॉक आसली. म्हणटच हांव एक हारलोलें जिवीत जियेताली. हांव स्वर्गार वेचे वाटेर एक मनीस आसलें, पूण तेन्ना म्हाका जिवीत आसलें तातूंत म्हाका आनंद नासलो. आनी हाका लोकांक गुन्हेगारी करी म्हाका दिसता संवसारीक चड दुखेस्त बसकी क्रिस्तांव जावनय दुखी जावंक. तुमी म्हजें आयकलां? खरीपणी म्हाका दिसता एक दूख एक क्रिस्तांव दोन वदांचेर पावना. म्हाका दिसना दोनूय म्हटल्यार परी एकाच वाक्यान तें म्हणूंक पासून फावना. कित्याक सगळें जें क्रिस्तांव थंय आसता तें एक खुशाल भरीत वस्त आमची पातकां बक्षिल्ल्यान. तुका एक आसल नवी सुरवात दिल्या. तूं जेजू सवे एक नवे प्राणी. तुका अपेक्षा आसा. तूं जाणय सगळें अशें दिसून येता हाचो अर्थ न्हय आमकां प्रश्न ना म्हूण, पूण देव आसा आमकां. तूं जाणय लोक सदांच म्हणटा वय हें बगता हें सोंसता, हे देवाक आर्गां दी. आनी तूं खंय मोदें शिरकोना म्हूण जे सुवातेंतल्यान तुज्यान भायर सरोन येजो. हांव म्हणून हें सोंसता तें सोंसता. एक दीस देवान म्हज्या काळजांत तूं सोंसताय आनंदीत जा. देवाक आर्गांव सोंसता म्हूण, देवाक आर्गां सोंशिना देखून आमच्या जिवितान देवा उणें सोंसूंक तोजवीत करूंक. तुका घडयेक प्रश्न आसत, पूण तुका कशें दिसता देवाक सोडूंक? आमेन. म्हणटच गरज आमी शिकोंक गंभीर जावच्याक आमचे सोयरी गोतीन देवा सवे. त्यो आमकां शक्ती दिता, पूण ती शक्ती ताचे सवे लागसीरपणान येता. हांवें वर्सां जाल्लीं देवाच्या बोव मारून म्हाका बोव मारून ताका तारलो नासलो आनी तरी म्हाका विजय मेळोंक ना. आनी एक दीस देवान म्हाका खरेंच घोट धरलें जेन्ना हांव मागणें कोत्ता आनी चिंततालीं चडश्यो उवेली मारून. आनी ताणें म्हणलें तूं कित्याक तूं चिंता हालींच म्हज्या मनांत आयलें, तूं कित्याक अभ्यास करून पळयलें ना जेजूक आत्मीन झुजा कसो झुजतालो तो. ताका देंवचार कडल्यान कसोच त्रास नासलो. म्हणजे जेन्ना जेजू आयलो म्हाका नाका आसलें 2 सुमारान फिनेक्सान सगळ्या देंवचारांक बोव मारूंक. जेन्ना हांव भितर सरता म्हाका जाय देंवचार गेलोलो. आमेन. आनी तूं जाणय तूं कामाक वेतोच सगळ्या देंवचारांनी वचोंक लिपोंक जाय. जेन्ना तूं सकाळीं तुजे पांय जमनीर दवरताय एका देंवचाराक दुसऱ्याक म्हणूंक जाय ओ म्हजें माय तें परत खाटिलें उठलां. ओ ना तें परत उठलां. ना वय ओ तूं देंवचाराक आनी देंवचाराक आनी देंवचाराक आनी देंवचाराक वोकोताय आनी देंवचारा विशीं चड उलयता. म्हणटच आमी फकत पळयल्यार जेजू कसो जियेतालो तो. आनी हें खरें ताका खरेंच प्रश्न नासले देंवचारा विशीं. तो दर एक झूज झुजतालो, दर तालनेक फुडो कोत्तालो आनी जैत येतालो. तूं खंय दिसांवा वेगी शिकोंक सुरू कोत्ता. आनी हांव तातूंत सगळ्यान वचना तो आनीक एक खेरीतूच विशय. पूण एक वस्त तुका गमती ताणें सदांच बाबा बरोबर वेल सारलो. ताचे बरोबर सदांच वेल सारलो. आमकां घोटाय मेवता. आमचे सोयरी गोतीन देवा सवें. आनी हांव जाणो जर हांवें विचारल्यार तुमी सगळीं सोच सांगतलीं. जर हांवें म्हटलें तुमी कितल्या जाणांक कठीण लागता सारूंक दिसपट्टी बरो सोयरी गितीचो वेल देवा सांगात तुमकां तें करूंक शीस सांबाळूंक बरेंच कठीण लागता. गोडेक चडशे हात वयर वेतले. म्हणटच सर देंवचार आमचे विरुद्ध ते बाबतीन इतलो नेटान झुजता जाल्यार ताका तो तशें कित्याक कोत्ता? म्हणजे कित्याक आमी चिंतात अशें म्हूण. तूं जाणय हांव लोकांक सगळो वेल सांगता. हांव खोशी की तुमी दर सकाळीं म्हजो टीव्ही प्रोग्राम पळयतात, पूण म्हाका नाका देवाचो वेल म्हाका दिल्लो.
आयकलां म्हजें? चिंती नाका की तूं टीव्हीचेर म्हजो प्रवचन पळयताय म्हूण देवाक वेल दिताय. हांव खुशाल तूं ह्या कॉन्फरन्साक आयलें म्हूण अपेक्षा दवरता सुमानभर रावतली आनी हांगा आयतारा सकाळीं 1:45 आसतली. तूं इगोर्जे वचोन जावं येता उपरांत धांव मार आनी म्हज्या वांगडा ये आनी परत 6 वरांचेर आसतली. म्हाका जाय तुमकां देवा बरोबर वेल चालूंक. म्हाका जाय तुमी ल्हानशी कूड सकाळीं खाटींतली उठोवंक आनी देवा भेटोवंक. आमेन. आनी म्हाका जाय तुमी बरपावोल घेवंक आनी मागीर म्हाका जाय तुमी देवा सांगाता आसोंक आनी बरपावोल वाचूंक. कित्याक तूं जाणय आमच्यान तुज्या जिविताक जाय ते कूडके दिवं येता. तूं जाणय आयज राती तुका एक कूडको मेवतलो, फाल्यां सकाळीं, फाल्यां रातीक, सोनवारा दीस. तुमी कांय जाणां घोडयेक दोतोरीची वेगी आयल्यान आसतली तुमी जिन्सावार कूडके मेळटले पूण तुजे लागीं तितलेच आसतले देवाशी वचसोर. आनी म्हणटो जाता हे सगळे महान जानवाय आनी उतर प्राप्त केलां पूण म्हाका जाय म्हज्या जिवितान उजार केलें तो देवा हांव तुका हाडटा आनी तुजे विनी हांव कांयच न्ही म्हणटा. आनी म्हाका आवडटा जी देणी तूं लोकांक दिताय आनी कशें ती आमची सेवा कोत्तात ती पूण तरी ती तूं न्हय. आनी हांव तुका विचारता हें म्हज्या जिवितान एकठांय करूंक आनी ते उजार करून म्हज्या जिवितान प्रकाशमित्या विशीं जावं ती. तूं थोडे भोव निरोप आयकोन घरा वचून एक 4 मुद्द्यांची येवजोन तूं कशें संवसाराचेर बदलो पाडूंक शकतलें तें कित्याक आतां तुका थोडी म्हायती मेळचा म्हूण. आमचो व्हडांतलो व्हड प्रश्न म्हाका दिसता तूं सोच जावंक सोदताय. म्हाका दिसता आमी चड आयकतात चड वेगी आनी आमच्या भितर खोलायेक कांयच वचना. म्हणजे म्हज्या देवा टेलिव्हिजन आनी रेडिओ, CD, DVD आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू ज्यो मेवतात ह्या आमच्या देशांत तुज्यान 5 दिसांनी 20 वेगळे निरोप आयको येता. आनी जेरूल हांव सजमतां तांतलें कांयच आमकां खरीपणी दाखयना. कित्याक आमी वस्तूचेर तपास्य करूंक जाय, आमी ताचो अभ्यास करूंक जाय, ते आमचे भितर पावोंक जाय, ते सगळें आयकोंक जाय. पूण इश्टा तूं कितें आयकतोच आतां म्हूण इश्टा हें म्हाका गरज तें म्हज्या जिवितान महान. मागीर त्या विशीं तुवें बरपावोल करूंक जाय आनी उपरांत ताचे वयर तुवें एक कॉलेजीचो कोर्स केल्या बरो आनी गरज तुवें देवाशी वचोंक म्हणून आतां ह्या पासत कॉलेजीक वेची गरज आनी अभ्यास करूंक जाय, शिकोंक जाय, म्हाका वाडोंक जाय, म्हाका ह्या उतरांची सोजमणी मेळोंक जाय. गरज हांवें सगळ्यो ग्रांथ बायबलीन वाचूंक. स्वताचो अभ्यास असली वस्त ना ताचो स्वताचो अभ्यास सोडून कोणाकूय तुका कुलेरार उतर बरोवंक दिनाका. आमेन. त्यो महान आनी तुज्या जिविताक ताणें एक महान येवजण दवरल्या आनी तो तुजो वांगडी पूण तुका सगळ्याच करचो ना. तो तुका शक्ती आनी बॉल तें करूंक दितलो, तो तें करूंक तुका जानवाय दितलो पूण तो तुका सगळेंच करचो ना. तुवें प्रयत्न करूंक जाय, तुवें बारी वावरूंक जाय, तुवें थीर रावोंक जाय, तुवें सोडून दिवपाचें नाकारूंक जाय. तुज्या जिवितान कांय वस्तू आसात ज्यो तुवें सोडूंक दिवंक जाय, कांय वस्तू ज्यो तुवें करूंक जाय ज्यो करूंक नाका, कांय वस्तू करूंक जाय त्यो बंद करूंक जाय. पूण तांतली दर एक वस्त उपरांत तुका चड खुशाल कोत्तली की तुज्यान स्वता सोत मांडूंक जावचें ना. सद्याक कसलेच शिस्त आनंदीत न्हय तरी पूण उपरांत कोण पूण उपरांत कितें येतलें ताची काळजी घेवंक सुरू कर. कित्याक तुज्यानी उपरांत थंय वेल येतूच तुवें सोत मान वो मानिनार पासून वेल कोणाच पासत रावो ना. हालेलुया. एफेसकारांक 14 हांव थोडे ग्रांथ घेता आनी तुमकां सिद्ध कोत्ता की देव तुका जाय तर तुजी झुजां झुजतलो ताच्या वांगडा एक लागशिल्ली सोयरी गोत तूं जोडटाय जाल्यार. शेकी सौम्या सवें ताचे पोदवेचे बोलान घोट रावात ताच्या एकवटान शक्तिवंत जायात. एकवटाचो अर्थ एकपण. ती एक दुसऱ्या भाशेन देवा थंय खोलायेन लागशिल्लीपणी लागीं स्वताची सोयरी गोट जोडपाची पद्दत. सो हांव तुका लागसारपणाचो अर्थ दिल्यार जाल्यार ताचो अर्थ मिसळ जावंक, सगळी बारीकसाण जाणो जावंक. देवाक जाय सगळे बारीकसायन मिसळ जावच्याक आमच्या जिवितान. म्हज्या देवा म्हाका उडस आसा 1976 जेन्ना देवान म्हज्या जिविताक हात लायलो आनी म्हाका आपल्या उर्बेन भरलें आनी म्हजेर अत्वेंच भाशेन परिणाम हाडलो. देवा विशीं सगळें म्हाका खरें जालें आनी तुजा न्हय त्यो आमचे लागीं उलयता आनी हांव जाणो जायतेच लोक अशें म्हणटच चावतात. तुजा न्हय हांव मातशी बरें हांव थंय वचो पासून हांव नाका
तुझा न्हू एका कॉन्फरन्सान उठोवन उलयली तुझा न्हय म्हणजे हांव उलोयता त्या पोरी म्हणून देवान म्हाका सांगलें देवान म्हणलें आनी तुझा न्हय म्हज्या उपरांत आसलो तो दादलो उठोवन तांणी लोकांक आसलो ताचो घुसपा गोंडूल हांव करिना म्हूण म्हणजे तुज्यान कशी बायबल वाचूं येता चिंती नासतना की देव उलोयता म्हूण आमचे लागीं देव आमकां मार्गदर्शन दिता तो आमकां वाट दाखयता आतां तूं सांग हांवें सगलो वेळ तालो आयकोन आनी म्हाका दिसता ते लोक वय तूं आपूण कोण म्हूण सजमता तूं सरगर हॉटलायन आसा बरें म्हज्यो बोकडो म्हजो तालो वोकतली आनी पोरक्या मुनियाचो तालो ती आयकची ना सो तूं तर जानय आमच्यान देवाक आयकोंक जाता आनी हांव सांगू हें आसत सत म्हूण कित्याक जेन्ना देवान म्हज्या जिविताक हात लायलो 1970 वर्सां हांव देवाक आयकोंक तयार नासली हांव नकलो आसली पासून एक मनशाचें तें करूंक जाता म्हूण आनी हांवें सुरू केलें देवाचें आयकोंक आनी उमेदीन भरली म्हाका म्हजेंच सोत मानूंक जायना जालें पूण तूं जानय ज्या दीस देवान म्हाका हात लायलो तो दीस सुंक्रार आसलो आनी सुंक्राराची रात तीक हांव बोलींग खेळटाली दाखोवंक जाय तुमकां देवाचें लागसीरपण तुजे सवय कितले पासून जावं येता कितलें जावंक जाय ताची सरीक तुजे विशीं फकत आत्मिकतायची न्हय देव तुज्या जिविताची दर वस्तूची बारीकसायेन काळजी घेता प्रस्त्र्याचे दुखोन घराची साफसफाई ट्रॅफिकाची आंगोट्यो बोंदलपाची हाचेरूच लागशीरपण आटापलेलें आसा ताका जाय तुजे दर एका वस्तून मिस्सोल जावंक जाय आनी हें बंद करूंक जाय तुका भायर दवरूंक की चिंतूंक ताची काळजी घेना म्हूण तुजो शुक्रार रातीक बोलींग करी म्हज्या बोलिंगा विशीं हांव देवाच्या उतराक रावोन आसली म्हणजे तें करूंक हांव नकलो पासून आसली आनी हांवें म्हजें उर बीन आयकलें आनी म्हटलें म्हाका बोलिंगाक कित्याक आतां विचारिनाय हांवें चिंतलें हांव तशें करची ना म्हणजे म्हजें चिंतप आसलें देवाक फकत दवरला व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करूंक आनी चड धोर्मीक आत्मीक वस्तू बोल मागीर आयकतालीं बरें कित्याक तूं म्हजे लागीं केस सेट करूंक मागिनाय तूं रागार जायना जावच्याक तर म्हणजे तुका बिलकूल खबर ना उपकार कर आनी म्हजें आयकात तुका खबर ना तुजी सरीगत देवाताय कितली उमेदीची जाय तर तूं फकत उक्तेपे करून आनी घे ते तुज्या जिवितान दर एका भागान आवड आसा उपकार करून आयक हांव कितें म्हणटा तें सर म्हज्यान फकत दोनूच वस्तू शिकोवंक जातल्यो ज्यो म्हज्यान करिन असो कित्याक सगलो वेळ म्हाका टीव्हीचेर नव्यो वस्तू दाखोवंक पडटात पूण फकत प्रवासी मिनिस्ट्री आसली आनी म्हज्यान एक सुवात येतान इगोर्जे 2 वस्तू शिकोवंक जाय आसले तरूच निरोप शिकोवपाची कित्याक बायबल म्हणटा सगळ्यावन चड मानामेंत आसाच तूं सर्वेस्पराचो मोग कर तुज्या सगळ्या बोलान तुज्या सगळ्या उमेल्यान आनी देवाचो मोग कर आनी दुसरो ताच्यान परिणाम आसा शेजाराचो मोग कर तुजो कोत्ताय तसो इगोर्जे आमकां कांय काम करूंक जाय आमी कांय वस्तू निटायर घालूंक जाय वेल जालो वाडूंक आमेन हांव तुमचे लागीं विनंती कोत्ता की तुमी सजमोंक की देवाक जाय मिसोल जावंक तुज्या जिविताच्या दर एका भागान ताका वस्तूंतलो भायर दवरपाचें बंद कर तुजें जिवीत सादेपणाचें पवित्र अशें वांटून नाका सगळेंच पवित्र जाता जेन्ना देव तांतून आसा पोस्त्यार वचप इगोर्जे वेता तितलेंच पवित्र जावं येता सो तूं देवा वांगडी वेशी तर सगळ्याक जंय तूं वेताय तुका कोणाक पूण एक उमेदीचें उतर दिवंक जाय तुका कोणाच्या तोंडार हांसो घालूंक जाय तुका कोणाक तरी बरें दिसलेलें जाय तुका गरजो पळोवंक जाय तुका गरजांक पावोंक जाय भायर वचून देवाचो एक जाजूच जा आमेन तुज्यान तुज्या जिविता विशीं इतलेंच उमेदीन बरोवंक जाता की तुकाच खबर आसची ना कितें कोचचें तुका कारण आसतलें कारण म्हजो प्रकाश परचलीत करूंक म्हजें कारण आसून कोणाचेर तोंडाचेर हांसो हाडूंक न्हय दर सकाळीं उठोन आनी फकत सगळें चावोन निराशी जावंक कित्याक म्हाका जाय तशें जायना म्हूण देवाक दिवंक म्हज्यो 25 वस्तू ज्यो म्हाका जाय आसोंक त्या दिसा सुरक्षीत आसोंक कोण ह्या कॉन्फरन्सान आयला आसतली बरें देवा ह्या सुमारान कांयच आयकना तर ह्या सुमारान म्हाका एक उतर मेलो ना तर देवा
म्हाका दिसना म्हज्यान मुखार वचोंक जायत बरें तुका आयलेंच तुजें उतर मेवलां आतां देवाक वाकाणी दी तुज्यान मुखार वचूं येता देवाचो मोग कर लोकांचो मोग कर आमेन आनी तुमी लोक म्हणटच तुमी तुमचोच मोग करूंक जाय लागसारपण पुरायन मोग करूंक थांबोन आसतना वाव सगलो वेळ तुज्या काळजान दवरूंक बरी वोलोक आसूंक लागीं आसूंक सगल्यो वस्तू वांटून घेवंक इश्टागोत दोगा बागाचो एकवट सामान्य सौम्या सोवे तुजे ताचे पदवेचे बोलान ताचे सोयरीगोती उदेशी शोक्ती घेयात तुमी घोट रावात ताच्या शिमेर नासलेल्या शोक्तीन देवान दिल्ले झुजाचे आंगस्त्रा घालून रावात देवचाराच्या सगल्या मान्याचेर तुज्यान जोयत व्हरोंक जातोलें पूण आमी तशें कशें करतलीं देवान मजबूत राव देवाच्या शोक्तीन मजबूत राव आनी देवाच्या सोयंबान तूं घोट रावूंक जाय ताचें सोवें कित्याक आमी मासा रोगताच्या दुस्माना लागीं झुजना प्रधाना लागीं ओदी खऱ्या कोडे आमी झुजतात व्हडले वायट आत्मे आसात त्या कालोखाच्या संवसाराच्या रास खाराबार चलतल्या लागीं अंतरल्यार वोयस्ती करतल्या खोट्या आत्म्या कोडे म्हाका तुमकां सांगूंक जाय जायत्यो वस्तू दिसना त्या संवसारान चलतात दिसना तसो संवसार आसा सो आमकां दिसती पडटा तसलोच खरो आसा आनी थंय देवाची सुरक्षा आसा आमचे पासत देवदूत आसात पूण जायते दृश्टपण आनी वाटूय आसा आनी जायते देवचारी बोल जे आमचे विरोध येवंक सोदतात आनी हांव सांगतात ओदीक बरें तुवें उजवाडाची आंगस्त्रां घालून आनी देवा थंय वेल सारतना तूं क्रिस्ताक घाल आनी तूं उजवाड तूं नेस तो नवो सोयम तूं नेस आनी देंवचाराक सजमना तुजें कितें करचें पळय तें सो उजवाड तुका सांबाळटा ताका ताच्या कालोखान सांतून तो जियेता थंय ताका कुद्द करतलो सो तूं शिक्षी तें करूं कोणे तुका दुखोयला वच आनी देवा थंय वेल सार वचून ताच्यो खबरो तुज्या चालीस इश्टांक सांगो नाका जाच्यान तुज्या आदर दिनेचो मुनोला लोकां लागीं लोक सारके न्हय म्हूण देवा कारगा तो आमकां एकामेका सवे उजार करता म्हूण पूण आमी इसपा भायर वेता आमी फोनाशी धांवता आनी थ्रोनाशी वचना तुवें तुजें बरें इश्ट जावंक जाय जेन्ना तुका दिसता तुका आशा सोडूंक जाय म्हूण देवाशी वच जेन्ना तूं चावला रागार आसा गरज तुवें कोणाक भोगसूंक तुका दिसा करूंक जायना म्हूण देवाशी वच देव तुका शक्ती दितलो गोटाय दितलो तूं म्हूण देवा हांव ही मागण्याची सुवात सोदची ना तुवें म्हाका हांगाचें वचोन कुरपा दिल्या बोगोर आनी तुजी खोशी करूंक आनी लोकांक तुका जाय ते प्रमाणे थराथार करूंक तुवें मागणें करूंक जाय कितें व्हडलें धर्मीक वस जावची गरज ना तुवें अमक्या जाग्यार आसोंक तुज्यान मॉलाच्या बाथरुमान बंद करूं येता म्हज्या घोवाक तो 18 वर्साचो आसतना ताका पवित्र आत्म्याचो बॅप्तिस्म दिलो कामाक आसलेल्या बाथरुमांत पवित्र आत्म्याक टॉयलेटाची भिरांत ना म्हज्या नोकी रावन येचो घडयेक म्हाका लागून कोण पूण म्हाका शिंतलो पूण हांव अपमान करूंक सोदिना हांव फकत तुमकां सांगूंक सोदतां म्हणजे कितलें पवित्र आनी बरें आनी अजापाचें आनी केदें अजाप एकी एक पवित्र आनी शक्तिवंत देव येतलो आसलो म्हूण तो म्हणटा हांव थंयसर खाला येतां म्हाका हाचें पुरो जालां हांव थंय खाला येतां आनी तो म्हणटा हांव तुका केदांच सोडचो ना म्हूण सोडचो ना पोल्या हांव तुज्या सांगाता सदांच आसा संवसार सोरो पर्यान म्हजे माय कितें आमकां मेवलां आनी केन्नाय आमी कुड्डी जातात आमचे कडेन आसनूय आनी आमी कश्टवतात आनी मागीर प्रवास कोत्तात आमी नकलो आमच्यान करूंक जाय तर जेजू परत ये पर्यान आमकां आमच्या सहयोगाची गरज हांवें तें सगलें केलां हांव तकली तें सारकें करिना जावंक शेकी हांवें फकत म्हणलें देवा तुवें म्हाका सारकें करूंक शिकोवंक जाय आमेन आतां उगडास तर देव आमकां रावता थाऱ्यार घालूंक कितलेशे लागसारपण आमकां ताचें सवें जाय पळय तें जितलीं आमी देवाशी लागीं येतात तितलें आमचें जिवीत पुरें जातलें
हांव सोत मानता तुका शिकोवन खोशी कोत्तेली म्हूण. लेट गॉड फायट युअर बॅटल्स. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्यांक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगट्टाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उनती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.